आउट जाल्ल्या आनी सीएम भितर सदां तेगे रिप्लाय आज चोयला आनी 5 दीस पयलीं तो कितें म्हणटा तोय आमी जाणाय पयलीं सारको म्हणटा तो की असेंब्ली आहा तशी चालू आसतली आनी आतां म्हणटा की इलेक्शन कमिशन पूण मरे असेंब्ली चालू दवरतले ते आनी हिंगाय एश्युरन्सूय ते दिवपा पावताय जाल्यार म्हाका खबर ना कित्याक इलेक्शन आहा जाल्यार तूं कितकोन इन्फ्लुएन्स करूं शकता जावं ते आख्खे साऊथ गोवा तुवें डिमांड्स बंद दवरचे पडले आख्खे साऊथ गोवा एश्युरन्स तुवें बंद दवरचे पडले आनी जरी तरी तुवें असेंब्ली बंद दवरली जाल्यार आमी सगळे वचोन पोंडा आमी कॅम्पेन करतले आनी हांगा हारयतले जाल्यार हुंच्यान हेंक गडबड आहायच हिंग रावना जाल्यार तेंच्यान पोंडा लोकांक बेनिफीट दिवपा जावपाना आख्खे साऊथ गोवा बेनिफीट दिवपा जावपाना वीच मिन्स दॅट मिन्स दीस असेंब्ली इज ऑफ नो यूज आनी असेंब्ली बंद दवरली जाल्यार आमी थिंग वयतले आनी पेडे जातले सो आतां कितें करतोचोय आमी एक प्रश्न आसलो तो म्हटल्यार सातपुळे जे 48 लोकांक एन्क्रोच केले जाता हावजींग भुरग्यांक तांकां प्लॉट दिले सरकारान इल्लीगली एन्क्रोच केले म्हणजे तांकां दवरले तांकां आतां लिगल करून दिले सरकार कशें पळयता हे मायग्रंटां ना इल्लीगल प्लॉटा हेजे मरे हांवें अजून कांय चॅक करूं ना वॉट इज द लिगॅलिटी आनी कितें केलें तें सो आय मे नॉट एबल टू स्पीक ऑन दीस अपफ्रंट नाजाल्यार तें रॉंग जायत कळना तुका हय तें कितें तें पयलीं सद्या क्लियर तेजें डॉक्युमेंटेशन कितें कोन्न आहलें तेंगेलें पयलीं तें चोवपा जाय बट हे मुगे केस काडे न्ही रे तुवें आतां सगल्यांनी एकठांय जावन जर तरी आज तांबडे आहाय म्हणलें जाल्यार हें म्हणजे तुमी सगळे भागीदार जाले न्हय आनी तुमी सगळे म्हणटा वेन्सीन केस तांबडे गेले दॅट मिन्स तुमी घेंगा पेश केलें जालें ना मुगे काळे केसां तांबडे म्हणपाक हे शाव नको अशी कितें तें परिस्थिती बट हांव कितें म्हणपा सोदी तें तुमकां कळ्ळें तुमी सगळे प्रेस एकठांय जावन म्हणलें अरे म्हणाले आमदाराक केस तांबडे कितें करून जाले रे आजी म्हणलें जाल्यार हें कितें लोकांक दिसती पडटे काडले ना रे बट गोंयकार जर अशें एन्क्रोच केलें जाल्यार सरकार एक्शन ना हांवें तें म्हणलें तें तुका पळय सद्या मुगे केसांचें तुका सांगितलें वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग बट हे पर्टिक्युलर टॉपिकाचेर आय डोंट नो द इन डेप्थ आय डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट एनी वन बाय सेईंग एनीथींग सो बट ओवरऑल आय थिंक आय डोंट नो द टॉपिक बेन्सी म्हाका लास्ट क्वेश्चन तुमी पणजे सीसीपी इलेक्शनाक इतले भोंवले पूण पणजे तुवें इतली भोंवलो रे तुवें इतली भोंवलो जेका बारा भोंवले आनी जेका जिखून हाडलो मरे हे याद दवरे आम आदमी पार्टी एक नवी पार्टी आमकां 70 वर्स जालें नाय 12 वर्स जालें 12 वर्सां पयली पार्टी एकू कॅन्डिडेट गायल्लो धाकटी पार्टी आमी सगळ्यान व्हडली पार्टी हुंच ती तुमी जाणाय तेम गायले नाही तेजेर हांव काय म्हणना आमी एकू गायल्लो आनी जिखून हाडलो मार्जीन सक्सेस न्ही रे पयस घालपाक कपस्तादी आहा न्हू ते पाट पळया मरे सी आमकां कोणाचे एगेन्स्ट ना आमकां जाय आसलो आमगे जो कॅन्डिडेट आहा टू बी अ वॉयस ओवर देर आमगे जी मायंडसेट आहा ती डिलिव्हर करपा जाय न्हू आतां ही वील डिलिव्हर द मायंडसेट इनसायड दॅट इज वॉट वी वॉन्टेड नथींग उत्पल मागीर दत्तप्रसाद वाडटे आयलो ते काय इम्पॅक्ट पडून आसा मरे तेंचे मरे कांय उलयना बिकॉज सी वी हॅव अ सेपरेट थॉट प्रोसेस वी सेपरेट आयडियोलॉजी आमगे आयडियोलॉजी कितें तुमकां तुमगे सगळे भुरग्यां एड्युकेशन म्हणटा तें कॉमन आसपा जाय जावं तो सीएमागे भुरगे जावं या तुगे भुरगे जावं कॉमन एड्युकेशन इलेक्ट्रिसिटी बील म्हणटा ती सरकारान हारी करपा जाय कित्याक आमी टॅक्स हारी करता उदो म्हणटा तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपा जाय हें आमगे कॉमन फिलॉसॉफी हीच फिलॉसॉफी आमी सगळे कडेन मांडपा सोदताय फर्स्ट टायम वी एंटर्ड हियर आमगे भुरग्यां आमी थिंग प्रचार केलो तेका जिखोयन हाडलो गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी मरे गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी टू परफॉर्मन्साचेर आमी सगळे कोण उलयताय आज आमी दोग जाण आमदार आमी 4 वर्स कंप्लीट जाले वी आर ओनली टॉकिंग ऑन आवर परफॉर्मन्स मरे नेगेटीव उलोवपा सगळे पूण आमी ऑपोजिशना आसून जर तरी अशें करून डिलिव्हर करपाक शकता जाल्यार हाली एक चान्स दिवपा लोकांनी चिंतपा जाय न्ही लेट अस मेक अ चेंज वाल्मिकीन एक हे केला आरोप केला की लोकांनी भियोन हे केले वोट कारण बॅलेट पेपराचेर वयर नंबर आनी सकयल नंबर आहा असोय तेणी एक आरोप केलो चालू आहा हो आरोप न्हू हो फॅक्ट आरोप म्हणलो कितें आरोप म्हणल्यार रॉंग एक एलिगेशन